आता खबरो विस्तारान. नुस्तेमारी मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीसान मालीम जेटीची पळोवणी केली. ह्या वेळार आमदार खवटे, आमदार टिकलो आनी आमदार सिल्वेराय नुस्तेमारी मंत्र्याबरोबर हजर आशिल्ले. मालीम जेटीचो प्रश्न कायमचो सोडोवपाचो यत्न आसा म्हण नुस्तेमारी मंत्री उलयला. RDX गोवा खातीर बेतीमच्यान गौतम शिरोडकार. रिगार्डिंग जेटीचेर हे इन्स्पेक्शन आम्ही सुबेगारान on the floor of the house we have assured when the honorable MLAs raised the issue of indiscipline and unorganized activities and तेका लागून शिकलेस जाता between the trading community कोण विकता तेजे भितर बोटचो ओनरा ते पासून आमी एश्युरन्स केल्ले दॅट आमी विजीट करतले आनी आयज तें विजीट जाला. आमी हिंगा चोयलां जायते ऑर्गनायज जावपाचें आसा कित्याक अनलेस डिपार्टमेंट ऑर्गनायज दी स्पेसीस जागे आमचे आसा पूण ते मातशे अशी तशी पार्किंग कशें अनऑर्गनायज पार्किंग जाता ते भाशेन अनऑर्गनायज एक्टिविटीज आहा त्यो आमी सोसायटीचे वांगड्यांक म्हणजे ऑफिस बेररांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमदारांक कॉन्फिडन्सान घेवन ते जाग्यार उडयता आनी तेय एग्री जाला बरे भाशेन सेटल करूया. ती जेटी आहा पळय आतां कितले तेजो टायम पिरियड जावन गेलो दिसता कॉन्ट्रॅक्टराचो ती कंप्लीट करपाची ती अजुनूय पेंडींग आसता. हें उदकांतलें काम आतां आमच्या फिशरमॅनाक खूब दूख जाता म्हाका अन सिजनल रेन्स ओ अनवॉरंटेड रेन्स हॅज क्रिएटेड हॅवॉक आनी ते भाशेन मरे आमचे ते जायते रिजन्स आहा हिंगा डिले जावपाक. सो आतां सबसिडायज जाला पावस तेजेर आमी हांगा GSIDC सांगतले. आज मुद्दाम मिनिस्टर हांगा आयलो इन्स्पेक्शन दवरले आमचे आमदार बाब रोहन खवटे सिल्वेरा आनी टिकलो हे आयले बरें दिसलें. एक प्रॉब्लेम सॉल्व जाता असो आमकां आतां आशा आसा. आमच्या पंचायतीकूय तुमचे परतून कितें तरी फायदो जातलो अशी हांव आशा धरतां. थँक्यू व्हेरी मच. खात्री आसा म्हाका तो हें आमचे मांडवी फिशरमॅनाचे कितें इश्यू आसाय ते डॉकेचे आनी कितें इश्यू आसाय ते कन्स्ट्रक्शनान तो करून दितलो. आनीक स्पेशल रिक्वेस्ट डिझेल्डिंग ड्रेजिंग करपाचें आसा. हांव मागतां आमचे फॉर्मर मिनिस्टर आमदार आमचे इस्ट रोहन बाब लोकल MLA बाबल्याना कडेन कितें इश्यू आसा ते आमी एमिकेबली सॉल्व करुया आनी आमीच सगळे गोंयकारूच कित्याक तुजी पंचायतीचें आमकां हेल्प जाय पडटलें तुजें हेल्प जाय पडटलें आनी कितें हें आमचे मांडवी फिशरमॅनांनी तुमी बरें एकठांय रावन हें आमी काम बरे भाशेन करपाक मिनिस्टराचो आदार मागता. टोटल इश्यू मालीम जेटी हॅज बीन फॉर इयर्स टुगेदर आनी हो इश्यू आमी असेंब्लीन मांडिल्लो. हांव बाब फिलीप नेरीक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ही इज वन मिनिस्टर आय हॅव सीन हू टेक्स असेंब्ली सिरियसली. बाकीचे अश्युरन्सीस खंय आसा ते म्हाका खबर ना बाकीच्या मंत्र्यांचे पूण फिलीप नेरी हॅज बीन पर्सनली फॉलोईंग अप एंड ही हॅड कॉल्ड फॉर इन्स्पेक्शन टुडे. आय थँक यू फॉर इट. हो विशय आमचो मालीमचो रहदारी वाडल्या लोक कनेक्टिंग वाडल्या आनी दीस ट्रॅफिक कंजेशन टू द इन्फ्रास्ट्रक्चर इन मालीम एंड व्हेरी इम्पॉर्टंट इज आमचे ट्रेडिशनल भाव गोंयकार जे बॉक्सां खातीर पोटार आसा नाल्यार आमी वाडोवपाचो कितें उलयलें तांचे कडेन लॉट ऑफ इश्यूज हॅव बीन डिस्कस्ड आनी आय थिंक ऑनरेबल मिनिस्टर हॅज प्रॉमिस्ड अ जॉयंट मिटींग विथ पंचायत द सोसायटी एंड द स्टेक होल्डर्स इन्क्लुडींग द MLAs. एक्चुली आमचे इन्स्पेक्शन डिले जालें सर मंत्री कित्याक आतां गव्हर्मेंट मंत्र्याचो स्टडी करतालो हे जेटी बद्दल आमी खूब आयकून एसेंब्लीन आमी काडलेले आसा ते एंड एसेंब्लीन खूब फावटी आमी काडलेले आसा रोहन बाबान काडलेले आसा पूण शेवटी शेकिमेंट आयज आमचो फिलीप नेरी जावन एक डायनेमीक मिनिस्टर पयलो मिनिस्टर आसलो तो ताणें ते स्टडी करून तो बेश्टो हांगा येवंक ना. आमी 2-3 आमची अपॉयंटमेंट कॅन्सल जाले हांगा येवपाचें पूण ताणें सारकें स्टडी करून आयला फूल इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. ती एक बरी गजाल एंड ऑल्सो GIDC पीपल हॅव बीन हियर आनी त्या खातीर आमी ते ह्या टेंडरान तुमचे कितें प्रॉब्लम आसा तुमी ऑलरेडी मानले आसा तरी आनी मिटींग आमी घेवपाचें आसा. चेअरमॅन उलयता मांडवी फिशरमॅन मार्केटिंग जायतो तेम जाला 15 वर्सां सोसायटीन डायरेक्टर म्हणून आहा आतां सद्या चेअरमॅन म्हणून आहा. जेटीर जायते इश्यू जाता पूण केन्नाच दाय नदरेन आमकां कोणेच हुंयच्यानी येवन पळोवन आयज पयले फावट तेणी इन्स्पेक्शन करून गेले पयर सकयल जालां जरी तर आमी चुकलां जाल्यार तेणी आमी कोणें आमी बसोन तें उलोवन क्लियर करता पूण आमकां आमी माफिया न्हू आमी धंदो कश्ट कोत्ताय 3 म्हयने जाले आमी बोटी घेवन कश्टवताय आमी धंदो करतले पूण आमकां धंदो कितेंय तर आमकां म्हणोंक जाय कितेंय सांगपाक जाय जाल्यार आमकां ओपन घेवन क्लियर करचें. असेंब्ली रावन माफिया न्हू आमी माफिया न्ही लोकल फिशरमॅन म्हणपाक ना. आज आमचो मिनिस्टर आयला आनी MLA आयला म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आज तांच्यांनी इन्स्पेक्शन घेतलां थोड्यो वस्तू ह्या अर्दान त्या अर्दान पडल्या कित्याक आमची 50% जेटीचें काम चालू आहा आमकां दवरपाक उगार ना म्हणून थोड्यो वस्तू आहा ते मिनिस्टरान पॉयंट आवट केला ताका सांगला एकदां धक्को हँड ओवर जालो काय आमी सगळ्या जाग्यार उडयता.
आतां 15 वर्सां जालीं चेअरमॅनान सांगल्या त्या हिशोबान आमकां उदक ना हांगा आनी कांय वस्तू ना ते आमी मिनिस्टरा कडेन मागता आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा मुद्दम हांगा आयलो म्हणून आनी ताणें वस्तू मागल्या त्यो दिवच्यो.